आज हांव उलोवंक नासलें न्हू आनी हांगा येवंक नासलें तें प्रूव जाता की हांवें हें सगळें केलां म्हणून. हांव जर एरोगंट आसा, स्टाफ आहा, सर आहा ना, तें तुमी फायंड आवट करचें. आनी जें हांवें सगळें लायलां पळय तेंचे एलिगेशन्स हांवें लायलां काम पळय तेजेर न्हू जर तांकां हें आहा डावट आहा न्हू कोणाक जाल्यार विजिलन्स मागची 2 म्हयन्याची या आनी फायंड आवट करची आनी एंटी करप्शन ब्युरो सुद्दां भितर हें करपाचें आनी लावपाचें आनी सगळें भितरल्यान सगळें फायंड आवट करपाचें आनी मागीर एग्जामाचो रिजल्ट जावचो इतलेंच मागता आनी कांय ना. आमकां खंय तरी आमकां भायर दवरिल्ले वताले म्हणून आमी हो फुडाकार घेतिल्लो. आमचीय कामां जावपाक जाय आनी आमी 13 जाण आसा, आमी तांचीय कामां करतले. आमी कोणाकूच भायर दवरपाना. पूण लास्ट कॉन्सिलान आमकां भायर दवरिल्ले, आमकां कामां करूं नासलीं. खबर आसा तुमचें, आमकां आळा घाल्ले, आमकां लेबर मेळनाशिल्ले, आमचे सगळे तरेचे आमकां हॅरेसमेंट जालो. लास्ट टायम तुमी शी हॅज शोन अ इमॅच्युरिटी. जेन्ना पळय नो कॉन्फिडन्स मारता तेन्ना मेंटली मनीस अपसेट जाताच आनी तेन्ना ती अपसेट जावन शी हॅज शोन अ इमॅच्युरिटी. आतां तूं पळोवपाक गेल्यार 13 जाण एकल्याचेर नो कॉन्फिडन्स मारता. 13 जाण जेन्ना पळय मारता तातूंत भितर 4-5 जाण तरी MLA मॅटेरियल आहा. हे असली केन्नाच करपाना. हे आमी जे पळय तेणी घातला ते सगळे फॉल्स आसा. आमी लास्ट मिटिंगेक डिस्कस केल्ले आसा हांगा, कळ्ळें न्ही. ती मिटिंगेची जर तुमी मिनिट्स पळयले जाल्यार तुमकां कळटलें जेन्ना एकल्याची थोड्या अजेंडाचेर पॉयंट घालता आनी आपुणूच डिफर करता. कित्याक करता हें फायंड आवट करा तुमी. तेणे म्हटलं विजिलन्साक तुमी रेडी आसा? आमी रेडी आहा, आमी खंयच रेडी आहा. यू आर नो डावट. आमी वतले विजिलन्साक तेन्ना प्रूव जातलें कोण खरो आनी कोण सारको तो.